जून महिन्यात केपें बाजारात घातिल्लो काँक्रीटाचो रस्तो 2 महिन्यां भितर पावसान व्हावून गेला। पुराय रस्त्याचेर फोंडकुलां पडल्यात। बाजारांतल्या रस्त्याची दुर्दशा पळोवन बाजारकारांनी थळाव्या नगरसेवकाच्या फुडारपणा खाला फाटल्या शुक्रारा रस्ता रोको केल्लो। रस्ता रोको केल्या उपरांत मामलेदार आनी जिल्लो अधिकाऱ्यांनी येवन 2 दिसां भितर रस्त्याचें काम करपाचें उतर दिल्लें। त्या प्रमाण रस्त्याचें काम सुरू जालां, मात कांय कडेन फोंडकुलां तशींच आसा अशी खंत नगरसेवक अमोल काणेकार हांणी उक्तायल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हांवें मेमोरेंडम दिल्लो, हांवें आरटीआय मागिल्लें 1.5 म्हयनो पयलीं, तरी पूण PWD आनी सगळीं ऑफिसां, मामलेदार ऑफिस, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस, PWD ऑफिस, सगळीं ऑफिसां ह्या रस्त्या मुखार आसतना ज्या लोकांक त्रास जाता ते सगळ्या ऑफिसरांक दिसता आसतना तांणी कांयच एक्शन घेवं नाशिल्लीं म्हणून आमी रास्ता रोको केलो शुक्रारा। आतां म्हाका सांगपाक अत्यंत वायट दिसता की आतां 1 आठवडो जालो आमकां डेप्युटी कलेक्टरान रस्ता रोको करतकीर ते थंय आयिल्ले डेप्युटी कलेक्टर तांणी आमकां उतर दिल्लें की सांजची मिटींग घेवया आनी 3:30 त्या प्रमाणे मिटींग घेतिल्ली त्याच दिसा शुक्रारा। तांणी हांकां कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे आफोवन PWDचे तांकां आफोवन तांणी सांगिल्लें की कितें म्हणटा उपाय 2 ते 3 दिसां भितर तुमी काडात आनी हांगा हे लोकांक पळय न्युसन्स जाला ते निवळ करून दिया। पूण म्हाका अत्यंत वायट दिसता आनी सांगपाची खंत दिसता की अजून पर्यंत ताजेर कांयच उपाय जावं ना। फक्त JCB लावन काडिल्लें आसा, थोडे जे खड्डे जाल्ले ते थोडे खड्डेच क्लियर जाल्या, पूण बाकीचे बुक स्टॉला कडेन, पेट्रोल पंपा कडेन जे अजून पळय जे मेस आसा ते तशेंच आसा, लोक थंय पडपा ते तशेंच पडटात। आतां पळय कॉम्पॅक्टर हाडून हांगा साफ करतात। हांव आशा बाळगतां की सोमार मंगळार म्हणल्यार तरी हे सगळे मेस क्लियर जावन आमच्या केपेंच्या लोकांक मातसो तरी ह्या रस्त्या बाबतींत सुशेग मेळटलो। पब्लिकान तुमकां खबर आसतलें, पब्लिकान त्याचा रोड हाडिल्लो, पॅथेटीक कंडिशन ऑफ द म्युनिसिपल एरियाचो रोड हे जाला तो। त्याच्या नंतर हांवें डेप्युटी कलेक्टर आमी मिटींग घेतली तेमची। मिटींगेक आमी तेमकां सांगलें की तेका म्हणल्यार विथीन द 2 days आमी तेमकां लेबलांक काम करपाक लायतले म्हणून, आनी अकॉर्डिंगली तेमी काम केलें। आनी मागीर आमी तेजेर मंडेक आमी तेका सर्वे करपाक गेले, पूण अप टू द मार्क म्हाका तेंचें काम दिसना तिथे निवळ जाला तशें। सो सेकेंड डायरेक्शन हांवें दिलें तेमकां की तुमी तो ब्लोवर यूज करा आनी ब्लोवरान तेचे वयर ती सर्फेस कितें टर्फ आसा ते क्लीन करून घेया। एंड आफ्टर दॅट ब्लोवर यूज करून जातकीर आमी तुमकां फायर टेंडर आपया आनी जाता तिथे तेचे आसा ते टर्फ क्लीन करून डस्ट पॉल्युशन आनी पेट्रोल्स आसा ते वचपाक जाय, हे तेमकां आमी सांगलें आसा। आनी अकॉर्डिंगली ते आतां कामाक ऑलरेडी लागल्या आनी आमी कंटिन्युअसली न्ही डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग कंटिन्युअसली सुपरवायज करता। सो त्या सायडीन शॉपां आसल्या कारणान तेमकां ते आमी लोकांक डिस्टर्ब जातले म्हणून, ट्रॅफीक डिस्टर्ब जातले म्हणून मोस्ट ऑफ द काम तुमकां रातचें करपाक लायला आफ्टर ऑफिस अवर्स येता, आफ्टर बिजनेस अवर्स। केपेंचो बाजाराचो हॉट मिक्स केल्लो तो रोखडोच धुवन गेल्लो, हाका लागून आमी बरे 8 दीस पयलीं हाडायल्ले, म्हणल्यार मोर्चा केल्लो, रस्ता रोको केल्लो। आनीक आमकां डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग दवरली, PWD ऑफिसर्स सगळे येवन तांणी आमी सोमार मंगळार म्हणल्यार आपूण करता म्हणून सांगिल्लें, पूण ताणें काम चालू केलें, पूण सोमार मंगळारा ताणें काम आजून म्हणल्यार काम चालू आसलें तुमकां दिश्टी पडटा फाटल्यान। आनीक ताणें ह्या कामाक JCB लायलो आनी JCB लावन ताणें पोंदांतलो सर्फेस, हार्ड सर्फेस आशिल्लो तो सुद्दां वयर सरला आनी काम बरे रितीन जालें ना। आमी जर तर काम परती जर सारकी जाली ना जाल्यार आमी आतां तांकां परती ऑफिसान वतले फाल्यां आनी ऑफिसान फाल्यां वचून आमी पळयतले, आनी सपोज जर काम सारकी केलें ना जाल्यार आमी परते हाडायतले रस्तो आनी आमी रस्ता रोको करतले। कित्याक एक केपेकाराचो हो सारको केपेकाराक गाडी चलोवपाक सारकी मेळना, केपेकाराक त्रास जातात आनी केपेकारांनी जे कोण केपेच्यान येता तांकां सगळ्यांक त्रास जाता। आतां फाल्यां आयताराक हांगा सर्तीचें इनॉग्रेशन जातलें। सर्ती सार्वजनीक गणेशोत्सव म्हणल्यार केपेची सर्ती म्हणल्यार गोंयभर फामाद, हांगा सगळे तरेचे सगळे वाठारांतले लोक येतात आनी तांकां लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून आमी तांकां बेगोबेग करपा लायल्ले। हे म्हाका दिसना ह्या ज्या स्पिडीन करता त्या प्रमाणे तांचें जातलें अशें म्हणून म्हाका दिसना। ताका सांगिल्लें, हांवें पर्सनली ताका सांगिल्लें हांगा फायर ब्रिगेड लाय आनी फायर ब्रिगेड 2 फायर ब्रिगेडी किंवा 3 फायर ब्रिगेडा प्रेशरार नोजल जाय तसो एडजस्ट करून हांगा तो वयर घातिल्लो तो लेयर वतलो अशें म्हणून तांकां सांगिल्लें। आतां तेंच्यांनी कॉम्प्रेसर लावन हे निवळ करतात। म्हाका दिसना पावसाच्या उदकाचेर कॉम्प्रेसर काम करतलो काय कितें, हाजेर म्हाका दिसता तेंच्यांनी फायर ब्रिगेडीनूच काम करपाक जाय आशिल्लें।